नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यावळी अंतर्गत राजस्थानात 17,000 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या उदरगतीच्या प्रकल्पाचे उक्तावण आणि बुन्यादी फातर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आभासी प्रणाली वरवीं घेतलो वांटो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हरियाणांतल्या रेवाडी हांगा राज्या खातीर 9,750 कोटी रुपया परस चड गुंतवणूक केल्ल्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामाचो बसयलो बुन्यादी फातर तशेंच केले उक्तावण. संदेश खालीत वचपाक भायर सरिल्ल्या भाजपाच्या समितीक पुलिसांनी रामपुरांत आडायले. अनुसूचित जाती आयोगान राज्यांत राष्ट्रपती शासन लागू करपाची केल्या मागणी. मुंबय उच्च न्यायालयान शिक्षण आणि रोजगारा खातीर धनगर समाजाक अनुसूचित जमात श्रेणी अंतर्गत आस्पावीत करपाची याचिका केली रद्द. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हांची घेतली भेट. रेंव उत्खनन, वेस्टर्न घाट तशेंच दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्या विशीं केली चर्चा. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज आभासी प्रणाली वरवीं विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यावळी अंतर्गत राजस्थानात 17,000 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचे उक्तावण आणि बुन्यादी फातर बसयले. हातूंत रस्ते, रेल्वे, सौर उर्जा, वीज, पिवपाचें उदक, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू ह्या सारकिल्या म्हत्वाच्या प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राजस्थानच्या डबल इंजिन सरकारान वेगान काम करपाक सुरवात केल्या अशी हमी दिली. तशेंच आज पायाभरणी आनी उक्तावण केल्ल्या प्रकल्पांक लागून राज्यांतल्या हजारांनी तरणाट्यांक रोजगार मेळटलो अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. आज राजस्थान के विकास के लिए करीब 17,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है. ये प्रोजेक्ट रेल, रोड, सौर ऊर्जा, पानी और एलपीजी जैसे विकास कार्यक्रमों से जुड़े हैं. ये परियोजनाएं राजस्थान के हजारों युवाओं को रोजगार देने वाली हैं. मैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए राजस्थान के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एका दिसाच्या हरियाणा भेटेर आसात. आज तांची हरियाणा भेट राज्या खातीर उदरगतीच्या नदरेन खूप महत्वाची आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हरियाणांतल्या रेवाडी हांगा एका कार्यावळीत राज्या खातीर 9,750 कोटी रुपया परस चड गुंतवणूक केल्ल्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामाचो बुन्यादी फातर बसयलो तशेंच उक्तावण केलें. रेवाडी हांगा आयोजीत कार्यावळीत प्रधानमंत्र्यांनी एम्साच्या नव्या इमारतीचो बुन्यादी फातर बसयलो. तशेंच गुरुग्राम मेट्रो रेल्वे सेवेचोय तांणी बुन्यादी फातर बसयलो. प्रधानमंत्र्यांनी रोहतक, महम आणि हासीखंडच्या नव्या ट्रेनीक हिरवो बावटो दाखोवन सुरवात केली. ते भायर प्रधानमंत्र्यांनी कुरुक्षेत्रांतल्या ज्योतिसर हांगा अनुभव केंद्राचें उक्तावण केलें. रेवाडी हांगा आयोजीत कार्यावळीत उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ज्या उदरगतीच्या कामाचो आज बुन्यादी फातर बसयला ताचें लोकार्पणूय भाजपा सरकाराच्या फुडारपणा खालाच जातलें असो विश्वास उक्तायलो. एक परिवार के हित को देश और देशवासियों के हित से ऊपर रखने का कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड इतिहास के सबसे बड़े घोटालों का है. कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने का है. कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सेना और सैनिक दोनों को कमजोर करने का है. ये बातें याद रखनी जरूरी है
क्योंकि आज भी कांग्रेस की टीम वही है, नेता वही है, नीयत वही है और उन सब की निष्ठा एक ही परिवार के लिए है। फाटल्या कांय दिसांसावन मुखेलपणान चर्चेत आशिल्ल्या अस्तंत बंगालांतल्या संदेश खाली हांगा आज भाजपाचो 6 सदस्यीय पंगड तथ्य तपासणी खातीर वचपाचो आशिल्लो, पूण ह्या पंगडाक पुलिसांनी संदेश खालीच्यान 30 किलोमीटर पयस रामपूर हांगा आडायले। ह्या आदी अस्तंत बंगालाचे राज्यपाल CV आनंद बोस हांणी मंगळारा ह्या वाठाराक भेट दिवन पुराय प्रकरणाविशीं केंद्रीय घर मंत्रालयाक नियाळ सादर केल्लो। तातूंत तांणी राज्यांतले पुलीस दळ बेकायदेशीररित्या तृणमुलाच्या गुंडांक पालव दितात अशें सांगिल्लें। संदेश खालीतल्या बायलांनी शाहजहान शेख हांच्या आड जमीन बळकावप आनी तांचो लैंगीक छळ केल्ल्याचो आरोप केला। मजगतीं रामपूर हांगा आडावन दवरिल्ल्या भाजपाच्या अन्नपूर्णा देवी हांणी पत्रकारांक हे संबंधात प्रतिक्रिया दिली। संदेश खाली की जो घटना है, किसी भी सभ्य समाज के लिए सभ्य समाज इस घटना की इजाजत नहीं देती। इस प्रदेश में पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री महिला है, नाम उसका ममता है, और उसके बाद जिस तरह से उनके द्वारा एक महिला के नाते कोई संवेदना नहीं, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो उनके तथाकथित गुंडे शाहजहां शेख है, तो उनके गुंडों के द्वारा, TMC के गुंडों के द्वारा लगातार हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। तो ये एक टीम हम लोग जाएंगे, हम महिला से मिलना चाहते हैं, उनके साथ जो घटना हुई है उसकी जानकारी हम लेना चाहते हैं। संदेश खालीतली सध्याची परिस्थिती तृणमूल काँग्रेस तशेंच ममता बॅनर्जी हांच्या गुंड प्रवृत्तीचे प्रतिबिंब जावन आसा अशें भाजपाचे ब्रिजलाल हांणी खबराकारांक सांगलें। यहाँ पर 2 केंद्रीय मंत्री हैं और 4 सांसद और हैं, 5 इसमें महिला हैं, और उसके बाद इस तरह का जो हम लोगों को रोका जा रहा है, ये केवल जो यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, तानाशाही है ममता दीदी की, वो चाह रही हैं हम लोग इसको ना देखें, लेकिन ये बहुत दुखद है। संदेश खाली वाठारांत काल अनुसूचित जाती आयोगाच्या 7 वांगड्याचो पंगड पिडेस्त बायलांक मेळपाक तशेंच पुराय परिस्थितीचो नियाळ घेवपाक गेल्लो। आयचेच भशेन कालूय पुलिसांनी तांकां ह्या पिडेस्त बायलांक मेळपाक दिले ना, पूण खर यत्न करून ह्या पंगडान पिडेस्त बायलांच्या घरच्यां कडेन भासाभास केली। घरच्या कडल्यान तशेंच पंगडान केल्ले चौकशे वयल्यान ह्या आयोगान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांकां एक गुप्त नियाळ धाडून दिला। हे विशीं खबराकारांक सविस्तर म्हायती दितना आयोगाचे अध्यक्ष अरुण हलदर हांणी राज्यांतले पुलीस आरोपींक संरक्षण दितना पळोवंक मेळटा अशें सांगलें। तशेंच राष्ट्रपतींक सादर केल्ल्या नियाळांत आयोगान अस्तंत बंगालांत राष्ट्रपती शासन लागू करपाचेर भर दिला अशी माहिती तांणी दिली। संदेश के लिए हम लोग पहुंच गए थे, उधर में एक टेरर परिवेश तैयार किया है। वो शाहजहान मोहल्ला एंड गैंग वो पूरा मिलके ऐसा एक भयानक वातावरण तैयार किया है, लोग कुछ बोलने के लिए ही साहस नहीं है। सामने आने के बोलने से ही वो लोग डर रहे हैं। वो लोग एक ही चीज बोल रहे हैं, जब आप इधर से चला जाओगे तब तो हमारे ऊपर दोबारा ये लोग हमला करेगा, हम कैसे बता सकता है। तब भी उन लोग हम लोगों को आश्वासन किया है, जहाँ भी हम लोग है पूरा टीम हमारे इधर रहेगा, आप चिंता मत करो। बहुत आश्वासन देने के बाद 2-4 लोगों ने मुंह खुला है, उन्होंने बोला है ऐसा ऐसा घटना हम लोग को हुआ है। महिला को कैसे कैसे बुला के पार्टी में जाके और पूरा रात भर बैठा के रखते, उन लोग के साथ गलत काम करता है, ये वाला चीज उन्होंने बताया है। उसके बाद हम लोग पुलिस का बड़े अधिकारी मौजूद था, उनसे मिलने के लिए बात करने के लिए हम लोग गए थे संदेश खाली थाना में, लेकिन हम लोग देख के पुलिस अधिकारी लोग भाग गया, हमारे साथ बात भी नहीं किया। उसके बाद हम लोग तुरंत निर्णय लिया है कि हम लोग महामहिम राष्ट्रपति से मिलने का समय मिला है। महामहिम राष्ट्रपति हमको टाइम दिया है, आज 11 बजे महामहिम राष्ट्रपति की रिपोर्ट भेजा है, और उसी रिपोर्ट में एक ही मुद्दा, एक ही एजेंडा मैंने लिख के दिया है, जो कानून में अनुसूचित जाति वर्गों को सेफगार्ड करने का आर्टिकल 338 में है, वो सरकार एट्रोसिटी वायलेट कर रहा है और सरकारी मदद में हो रहा है। इसके ऊपर 100% राष्ट्रपति बन सकता है। इसी का आधार पर मैंने रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे दी। संदेश खालीत सुरू आशिल्ल्या परिस्थितीविशीं वेगवेगळ्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी खंत उक्तायल्या। बहुजन समाज पक्षाच्यो मुखेली मायावती हांणी समाज माध्यमावरवीं परिस्थितीचेर दूख उक्तावन संदेश खाली हांगा बायलांचेर जाल्लो अत्याचार हो चिंता करपासारको आसा अशें म्हळां। तशेंच राज्य सरकारान निष्पक्ष रावन आरोपींचेर कारवाय करची, तशेंच असल्यो घडणुको परत जावच्यो ना हाची जतनाय घेवची अशें सुचयलां।
भाजपाचे दिनेश त्रिवेदी हांणी खबराकारांकडेन उलयतना ह्यो घडणुको सामक्यो दुखद आसात आनी एका काळार तृणमुलाक भिवपी लोक आतां कांयच भंय दवरिनासतना मुखार आयल्यात अशें सांगलें। बंगाल के लिए मैं समझता हूं बहुत ही दुखद घटना है। संदेश खाली जब देखते हैं तो मुझे याद आता है नंदीग्राम, और जो गलतियां लेफ्ट फ्रंट ने की वही गलतियां आज टीएमसी कर रही है। मैंने जो नंदीग्राम में देखा कि लेफ्ट फ्रंट के लोग खुद बाहर निकल आए थे और वो आंदोलन लेफ्ट फ्रंट का था, टीएमसी की मदद की थी। आज उल्टा हो रहा है। आज जो साधारण जनता टीएमसी को सपोर्ट भी कर रही थी डर के मारे, उनको डर चला गया और बाहर निकल आए। खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरी। काल सरकार तशेंच प्रदर्शन करपी शेतकारांच्या प्रतिनिधी पंगडा मजगती चर्चा जाली। फुडली आनी चवथ्या पावण्यावयली बसका चंदीगड हांगा आयतारा सांजे 6 वरांचेर करपाची थारायल्या। काल जाल्ले बसकेंत शेतकार प्रतिनिधी वांगडा पंजाबाचे मुखेलमंत्री भगवंत सिंग मान वांटेकार जाल्ले। तशेंच केंद्र सरकारा वतीन केंद्रीय शेती मंत्री अर्जुन मुंडा, पियुष गोयल आनी नित्यानंद राय वांटेकार जाल्ले। हे आदी 8 आनी 12 फेब्रुवारी दिसा दोनूय पक्षां भितर बसका जाल्ल्यो। काल जाल्ले बसकेंत शेतकार आपल्या मागण्यांचेर ठाम रावले जाल्यार केंद्र सरकार MSPचेर कायदो लागू करपाक गडबड करपाक शकना अशें मत सरकारान मांडलें। काल जाल्ले बसकेविशीं शेतकी मंत्री अर्जुन मुंडा हांणी खबराकारांक म्हायती दिली। पॉजिटिव चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। सरकाराकडेन ह्या आदी जाल्ल्यो बसका सकारात्मक आशिल्ल्यो, पूण किमान आधारभूत मोलाविशीं अजूनय स्पष्ट निर्णय जावंक नाशिल्ल्यान आमी सरकाराकडेन ह्या फुडें चर्चा करतले अशें शेतकारांच्या प्रतिनिधीन खबराकारांक सांगलें। उन्हां वल्लों ये गल सामने आई है कि असी अपनी सरकार च जाके दोबारा चर्चा करांगे। वो दोबारा तुहाडे नाल असीं ऐतवार दा दिन मीटिंग दा फिर तय करके गए ने कि दोबारा ऐतवार नूं तुहाडे नाल बैठ के मीटिंग करांगे। मजगतीं दिल्लींत आंदोलन करपी शेतकाऱ्यांनी आज भारत बंदाचो उलो मारिल्लो, पूण दिल्ली आनी लागसरच्या वाठारांत ताचो कांयच प्रभाव जाल्ल्याचें दिसून येवंक ना। दूरदर्शनान केल्ल्या नियाळा प्रमाण येरादारी, वेवसाय तशेंच बाजारांत परिस्थिती सामान्य आशिल्ली। लोकांनी दिल्ल्या प्रतिक्रिये प्रमाण बंदाचो कसलोच परिणाम सामान्य जिणेचेर जावंक ना अशें दिसून आयलें। जो भारत उनका है वो अलग ही है। एक साइड का जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब साइड में वो आंदोलनकारी है, वो आ रहे हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं 1000 रुपये 500 रुपये लेने वाले बैठे हैं, टाइम पास हो रहा है, खाना पीना रोटी सब मिल रहा है, उस साइड से प्रभाव है। यूपी में क्यों नहीं प्रभाव पड़ रहा, इस साइड क्यों नहीं प्रभाव पड़ रहा। जहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है ये खाली वो राजनीति हो रही है, आंदोलन कुछ नहीं हो रहा। ट्रक पूरे आ रहा है, माल बराबर आ रहा है, नहीं कोई असर नहीं है, माल पूरा आ रहा है, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोगों ने बदनाम कर रखा, कुछ नहीं सरकार को, गवर्नमेंट को। ये असर तो कोई दिखाई नहीं दिया इसका। सभी गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, ट्रक भी आ रहे हैं, लोग काम भी कर रहे हैं और सभी लोग आ जा रहे हैं। बंद का तो कोई फर्क यहाँ नहीं दिख रहा है। नहीं, आवक पर कोई असर नहीं। इसी वजह से हमारी मंडी में माल मद्दा है, किसानों का माल का पैसा दाम कम जा रहा है। शेतकारांच्या प्रदर्शनाविशीं प्रतिक्रिया उक्तायतना केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी जें काम मोदी सरकारान केलां ते शेतकारांच्या फावरान केलां, तशें काम खंयच्याच सरकारान हाचे आदीं करूंक ना अशें नमूद केलें। अगर 5-6 मुद्दों को देखा जाए, खाद, पानी, MSP पर खरीद,
या फिर बैंकों से ऋण से लेकर मुआवजे तक, इन सभी पहलुओं पर जो मोदी सरकार ने किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। 7 लाख करोड़ रुपया 2013-14 में ऋण दिया था कांग्रेस के समय। मोदी जी की सरकार के समय पिछले साल 20 लाख करोड़ से ज्यादा ऋण मिला। इनके समय कोई मुआवजा नहीं मिला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। हमारे यहाँ पर 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा 1,54,000 करोड़ का मुआवजा मिला। कुल खरीद एमएसपी के अंतर्गत यूपीए के 10 साल में 5.5 लाख करोड़ की हुई। गेहूं, धान, दलहन, तिलहन की मोदी जी की सरकार में 18,39,000 करोड़ की हुई। इनके समय सिंचाई योजनाएं बंद पड़ी थी, हमारे समय 15,511 करोड़ रुपए खर्च हुआ। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आज केंद्रीय पर्यावरण, रान आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव हांची भेट घेतली। या वेळार गोयचे पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हाजीर आशिल्ले। आपल्या बसकेन गोयच्या कांय मुखेल विशयांचेर चर्चा जाल्ल्याची तांणी आपल्या सामाजीक संकेतथळावयल्यान म्हायती दिली। हातूंत रेंव उत्खननाचेर नियमन हाडप, वेस्टर्न घाट विशयी अधिसुचोवणेचो मसुदो तयार करप आनी दर्यादेग वाठार वेवस्थापन आराखडो 2011 दुरुस्ती हे विशीं चर्चा जाल्ल्याची तांणी म्हायती दिली। मुंबय उच्च न्यायालयान शिक्षण आणि रोजगारा खातीर धनगर समाजाक अनुसूचित जमात श्रेणी अंतर्गत आस्पावीत करपाच्या याचिकेक रद्द केल्या। न्यायाधीश गौतम पटेल आणि कमल कथा हांच्या खंडपीठान आज दिल्ल्या निर्णयात धनगर समाजाक अनुसूचित जमाती श्रेणीत आरक्षण दिवपाक शकना असो निर्णय दिलो। ही याचिका बरोच तेंप प्रलंबित आशिल्ली। धनगरांक भटकी समाजा अंतर्गत वर्गीकृत केला आणि महाराष्ट्रात तांकां 3.5% आरक्षण मेळटा। पूण आता हो समाज अनुसूचित जमातीचो दर्जो मागता, जातूंत 7% आरक्षण फावो जाता। गोंय कला आणि साहित्य महोत्सव म्हळ्यार गाल्फ हे निर्भय चर्चे खातीर एक व्यासपीठ जावचें अशें मत नामनेचे कवी रणजीत होसकोटे हांणी उक्तायलें। रणजीत होसकोटे हांणी 12व्या गाल्फ महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार सध्याच्या इस्रायल पॅलेस्टीन संघर्षांत मरण आयिल्ल्या सुमार 12,000 पॅलेस्टिनी भुरग्यां खातीर प्रार्थना करपाची विनवणी उपस्थितांक केली। या महोत्सवांत देशांतले वेगवेगळे नामनेचे वक्ते, लेखक आनी कवी वांटेकार जाल्यात। गोयचे नामनेचे लेखक आणि अनुवादक जेरी पिंटो, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते दामोदर मावजो हांच्याय पुस्तकांचेर चर्चा जाली। हो महोत्सव 16 आणि 17 फेब्रुवारीक आयसीजी दोनापावला हांगा लोकां खातीर उक्तो आसतलो। खबरापत्रांत घेऊया आनीक एक ल्हानसो विसव। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। पणजे महानगरपालिका थळाव्या शिवप्रेमीच्या जोड पालवान पणजे आणि सरभोंवतणीच्या वाठारांत सोमारा शिवजयंती निमतान मिरवणुकीचें आयोजन करता। ही मिरवणूक महालक्ष्मी देवळा कडल्यान सुरू जावन आझाद मैदानाचेर पावतली। ह्या वेळार चित्ररथ, वेगवेगळ्यो सर्ती तशेंच वेगवेगळ्या सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन जातलें। हे विशीं शिवप्रेमी विलास सतरकर हांणी पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांच्या हजेरेंत खबराकारांक म्हायती दिली। 19 तारखेक आमकां सगळ्यांक पूर्ण देशभर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंती निमतान अशा प्रकारचे खूप मोठो कार्यक्रम जावचो आसा। आमी पणजेन असो विचार केला की पणजेंतल्या सगळ्या शाळांच्या विद्यार्थ्यांक घेवन एक खूप मोठी रॅली जावची आणि त्या रॅलींत मागीर सगळ्या लोकांनी सहभागी जावचे, फक्त भुरग्यां मर्यादीत नवता, सगळे पणजेकर आनी त्या रॅलीक सहभागी जावचे। ते रॅलीन भुरग्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विशयान दिवचे, म्हणजे आमी ती वेशभूषा स्पर्धा म्हणटा, तितून भुरगे आसतात किंवा जनरल नागरीक आसतात, मोठ्या प्रमाणात नागरिकांनी शिवाजी महाराजांच्या वेशान त्या रॅलीन सहभागी जावचे। ती रॅली महालक्ष्मी मंदिरा कडल्यान सुरू जातली, आझाद मैदानाचेर सुटतली, म्हणजे 1 रोडा वयल्यान। आनी एक थोडोसो विचार जालो की भुरग्यांचे तशें क्रिएटिविटी किंवा किल्ले तयार करप अशा प्रकारचें गोंयांत व्हडलें कॉम्पिटिशन जायना, त्या खातीर एक वेगळें कॉम्पिटिशन आमी एड केलां की स्कुलांच्या भुरग्यांनी किल्ले तयार करचे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनान आपल्या व्यावसायिक सामाजिक साबसालदारकी निधींतल्यान ढवळे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ आणि ढवळी चॅरिटेबल ट्रस्ट हांच्या वतीन ढवळे गांवच्या लोकां खातीर कार्डियॅक रुग्णवाहिकेचें लोकार्पण केलें।
ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण फामाद कार्डियक दोतोर शिरीष बोरकार, मडकयचे आमदार सुदीन ढवळीकार, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनाचे अधिकारी, ढवळे ग्रामपंचायतीचे सरपंच आनी हेर वांगडी तशेंच फोंडे भलायकी केंद्राचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना मडकयचे आमदार सुदीन ढवळीकार हांणी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनान सामाजीक मळार दिल्ल्या योगदानाची तोखणाय केली। तशेंच ढवळे चॅरिटेबल ट्रस्टान लोकां खातीर पयली कार्डियक रुग्णवाहिका उपलब्ध केल्ल्या खातीर तांची तुस्त केली। करता आसतना हांव गणेश उत्सव मंडळाचें अभिनंदन करता, ट्रस्टाचें अभिनंदन करता आनी अशीच सेवा जर आमी केली नक्कीच दिस द फर्स्ट ट्रस्ट जी कार्डियक एम्ब्युलन्स गोंयांत हाडल्या आनी आय एम प्राउड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनान जें काम केलां त्या बद्दल तांचें अभिनंदन करता। वी हॅव ऑल्सो मेड MOU with Indian Oil Corporation for solar. Recently, your chairman came to Goa and we had signed an agreement with Indian Oil Corporation. संबंध जी घरां आसा, आस्थापन आसा वेगवेगळी इश्कोलां आसा तांचे सुद्दां पेनल्स घालपा खातीर तांचे कडेन आमी एग्रीमेंट केला आनी आमचें विजनूय आसा 150 मेगावॅट बाय 2027 पर्यंत आमी गोंयांत वीज निर्मिती तयार करप। मलेशियातल्या शाह आलम हांगा चालू आशिल्ल्या एशियाई सांघीक बॅडमिंटन सर्तींत भारताच्या बायलां पंगडान उपांत्यपूर्व फेरयेंत हाँगकाँगाक 3-0 अशें हारयलें। ह्या जैता उपरांत भारतान आपले उपांत्य फेरयेंतली सुवात निश्चित केली। तशेंच भारताक किमान एक पदक निश्चित जालां। भारत आतां फुडल्या फेरयेंत जपान आनी चीन हांचे मदीं जावपी उपांत्यपूर्व खेळांतल्या विजेत्या बरोबर खेळटलो। राजकोटाच्या निरंजन शाह खेळा मैदानाचेर भारत आड इंग्लंड हांच्या मजगतीं चालू आशिल्ल्या कस लावपी 5 सामन्याच्या साखळेच्या तिसऱ्या कस लावपी सामन्याच्या दुसऱ्या दिसाच्या पयल्या डावांत भारतान 445 धांवड्यो केल्यो। रविचंद्रन अश्विन आनी ध्रुव जुरेल हांणी निर्णायक खेळ केलो। जसप्रीत बुमराहनूय दिल्ल्या योगदाना खातीर भारताक 445 धांवड्यो करप शक्य जालें। आयच्या दुसऱ्या दिसा खेळ सोंपलो तेन्ना इंग्लंड 2 गडे वगडावन 207 धांवड्याचेर खेळटालो। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 35.7 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 22.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यावळी अंतर्गत राजस्थानात 17,000 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या उदरगतीच्या प्रकल्पाचे उक्तावण आनी बुनियादी फातर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें आभासी प्रणाली वरवीं घेतलो वांटो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हरियाणांतल्या रेवाडी हांगा राज्या खातीर 9,750 कोटी रुपया परस चड गुंतवणूक केल्ल्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामाचो बसयलो बुनियादी फातर तशेंच केलें उक्तावण। संदेश खालीत वचपाक भायर सरिल्ल्या भाजपाच्या समितीक पुलिसांनी रामपुरांत आडायले। अनुसूचित जाती आयोगान राज्यांत राष्ट्रपती शासन लागू करपाची केल्या मागणी। मुंबय उच्च न्यायालयान शिक्षण आनी रोजगारा खातीर धनगर समाजाक अनुसूचित जमात श्रेणी अंतर्गत आस्पावीत करपाची याचिका केली रद्द। आनी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हांची घेतली भेट। रेंव उत्खनन, वेस्टर्न घाट तशेंच दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्या विशीं केली चर्चा। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमची फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।